to these people who are already, they have represented Goa. It is not that they are common public. But what is happening is all our competitive swimmers The major time slot in the evening also is blocked now. 3-3.5 वर्सां उपरांत हो पूल चालू जाला. सरकारान कोटी मोडल्यात. पूल कसो जाला ते पळोवपाक आमची टीम थंय पावली. तंत्रीक बारीकसाणी उरल्यो कडेक सामान्यांक दिसता आनी समजता ते पळयल्यार पुलाचें फिनिशिंग जावपूच ना. हाचेर कोट्यांचो खर्च खंय कित्याक तोच कळना. नवे फिल्टर घाल्यात तेवूय खंय सारके काम करिनात. एका तेंपार खंय हांगा 600 वयर रेग्युलर मेंबर आशिल्ले. 3 वर्सां उपरांत खुबश्या जाणांनी मेंबरशीप सोडली. स्टेट लेव्हलार गोंयचे प्रतिनिधित्व करपी स्विमराक विचित्र टायम स्लॉट दिला. स्कुलाक वतले काय स्विमींग ट्रेनिंगेक येतले म्हूण पालकांक प्रश्न. Major problem what is it? Time? 7 times for Khelo India. Yeah, blocked by Khelo India. The major time in the morning from 5:45 to 8:30. Yeah, it is blocked for Khelo India. And our children who are RCC children, they are not getting an opportunity to swim in the morning because the timing given to them is 9 to 11:30, which is 9 to 11:30. They cannot miss school and come and swim here. Saying Last 3 years we have been traveling to Pedem or Ponda for practices. Most of the RCC swimmers have given up because their parents are unable to take them so far. And one of the best pools in Goa was blocked for 3 years. and now it is not available. And now it is not available. तांचो टायम स्लॉट काडून खंय खेलो इंडिया सेंटराच्या भुरग्यांक दिला. ते भायर तांचो कोचूय काडून खेलो इंडिया सेंटराक दिला. The RCC coach also they have taken for Khelo India. So RCC does not have, Panjim does not have a coach also. Earlier the coach was there. Suddenly He has been overnight he shifted, says yeah and that our he's going for kids are Khelo India. left on. आमची टीम थंय पावली म्हूण बोवाळ जाताच मंत्री गोविंद आदीच खुलासो करून मेकळो. नाही, कांपालचो स्विमींग पूल जो आसा तो एक्सक्लुझिवली फॉर द खेलो इंडिया जो सेंटर जे आमी 2-3 फावटी एडवर्टिजमेंट दिल्ले आसात. पूण जो एक आयिल्लो आशिल्लो पूण तो नॉट टू द मार्क. कारण हे कमिटी खातीर सिलेक्शन कमिटी खातीर हांव ना. तितून हायेस्ट रँकींग कोचीस आमचे चीफ सेक्रेटरी बाकी स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हेंच्यांनी सगळ्यांनी तो एक्सरसायज केल्लो आशिल्लो. पूण ते कांय गोश्टी अजून जावूं ना. राज्य पावण्यार गोंयचे प्रतिनिधित्व करपी भुरग्यांचे पालक फाटलीं 3 वर्सां तांकां घेवन पेड्या फोंड्या स्विमिंगेक यो वच करताले. आतां पूल चालू जालो खरो, मात परत टायम ब्लॉक केला म्हूण ते बेजार. कितल्याशाच भुरग्यांच्या पालकांक परवडना म्हूण भुरग्यांनी स्विमींग सोडले. आतां फक्त 15 भुरगीं उरल्यात. तांचेरूय सोडपाची पाळी खेळा खात्यान हाडची न्ही म्हूण पालक मागतात. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी.